सोमार 27 नोव्हेंबर मुखेल वड पुताचेर भावार दवरतल्यांक सासणीक जिवीत मेळटलें। नियाळाक आधार 5व्या शेंकड्यांत कॉन्स्टंटायन द ग्रेट हाची आवय हेलेना हिणें गोल्गोथा दोंगरार ह्या पवित्र कुर्साची कांय कुडके आनी तशेंच जेजूक घातलेली समाधी सोदून काडली। एके अस्तरेक ह्या कुर्साच्या कुडक्याक हात लायतना एकवणी फावो जाली, एक व्हड मिलाग्र जाली। उपरांत 629 AD हो कुरीस परतून मेळ्ळो आनी तो हाडून जेरुसालेम दवरलो होली सेपल्कर ह्या फिरगोजींत। पवित्र कुर्साची भोक्ती वाडली आनी जेन्ना ह्या कुर्साक तांणी मान दिलो, निमाण्या शुक्राराक आनी उपरांत जायती भोक्ती वाडली, क्रिस्तांवपण वाडत गेलें। लोकगोंतींत आमी आयकतांव कशे तरेन इस्रायल परजीन देवाचेर आड पातक केलें आनी अरोण्यांत मेळटल्या जेवणाचेर तीं तुकलीं आनी देवा आनी मोइजेसा आड उलोवंक लागलीं। देवाक ते मानूंक ना, त्या पासत सोरोप धाडून तांकां चाबून मारूंक लागले। तांणी मोइजेसा लागीं बोगसणें मागून साल्वार कर म्हूण मागलें। तेन्ना देवान मोइजेसाक पितूळचो सोरोप उबारूंक लायलो आनी ताचेर नदर मारतल्यांक तारण मेळटलें म्हूण आश्वासन दिलें आनी तशेंच घडलें। शुभ वर्तमानांत जेजू ह्याच काकलुतेचे घडणेचो आपल्या शिसांक सांगता, कशे तरेन देवान पितूळचो कुरीस उबारून जिवीत दिलें। तशेंच ह्या कुर्साचेर देवान आपल्या एकल्याच पुताक कुर्सार चडयलो, पातक नपयत करूंक आनी सगल्यांक तारण दिवंक। म्हजो ठराव, दिसपट्टो कुर्साचेर नदर मारून दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक वावुरतलो।